मोहिनी सोडून गेले त्यांना मला रटायला बरं ते रडपाचे नाटक असले रे नाटक रडलं म्हणजे सगळे टेन्शन गेले मला तुझ्या भाषेनं सकाळी सकाळी पुढे गेले काय गेलो ते बारा सकाळी पियाला बरं सकाळी पियाचा तर बरोबर कोणी सांगला तुका आमच्या गावात कामात तो तरी एकूच दोतर दुपळ त्याने मला सांगून ना तो कसं बरं आमचं काम ठीक होतं सकाळी पुढे सॉरी आपण सांगतो बाप्पा मारे आमको सांगून सोरा म्हणल्यार सकाळी सकाळी पियालो न्हू मॅक्झिमम 7 मिनट मला तुझे सगळे कॅलरीज भायर सोरो जिवाक एकदम बरो घे चल एक भाई चहा वाट च्या मार्केटात बाय आपण म्हाका टाकत ती बाय ना रे बाय सांग बरं काय कळणार चहा मनाच्याकडे नाव घेतले सकाळी सकाळी पुढे आमचं सवलं 30 पिटियर जातो आता आज नाटक होईल आमचे तू एक काम कर तू हाडून जा तिचे सोड एकच घे अरे चल रे आड रे बाबा ते पाय पडतं गाडी काय मारता बरं नका तुका अरे चल रे वाट हाड रे बरं नका आता रान कर आमचं घंटा मारे हो चिडवत करा सर आता अरे काय तो स्वप्न पैसा लावा इथं हा ते आणि हा ते म्हणजे आमची घरवाली ना ते बाहेरवाले रे दुसरे रे ते आणि हा वा जगाशी पावताली आणि उडून उडून सिंगापूर पावली वा ते आणि हा वा सिंगापूर हा पोस्ट के फोन मारून ऑर्डर करतो
कशें आसा रे तशें आसा म्हणून तो कशें कळ्ळें आवाज जाता रे कितें कळटा तो मॅक्स सांगतालो रूम साऊंड म्हणून पाय पडलेले दाखयचे पडले सामके अरे ते जो मेस्तात मारले जाते कोणी तुझे जायले जाते कितें नको लोक पूजा लावतो तू मजा करतो मजा एरी जाल्या मागीर अगदी सदा सध्याचा आजूबा चिरीक तुझे तोंड बंद करा ना दिसतले म्हाका
व्हरता मरे सॉलिड गिरायक करता ते जागत नसता मरे भाजी खावपाक आमी कॉम्पिटिशन दिवया तेका कितें म्हणटा ऐकता मातशें सारकें हां तुका शाळेचें हॉटेल घाल म्हणना रे मागीर अरे 5 स्टार रिसॉर्ट घाल रे 5 स्टार रिसॉर्ट सुटला रे तू 5 स्टार रिसॉर्ट माझ्याकडे पैकी 60-70 लाख असतले त्याचे 5 स्टार रिसॉर्ट जातले जातले म्हणजे जातले तर बँक कित्याक आसा हे बँक सध्या 500 आणि 1000चे नोटी चेंज करपाक लायनी पळय किती लागल्या बँक फक्त 500 आणि 1000ची नेटी चेंज करीत रावतले बँक लोन दिता खबर आसा मरे तुका तूं लोन काड लोन दितले रे पण म्हाका कित्याक दितले हांव कितें करता काम जाता कितें करता हांव कित्याक दितले लोन सांग पळया लोन हां तुजे कडेन पळय कितें आसा तें आमचे कडेन सुद्दां ना कितें तुजे कडेन ना अरे तशें न्हू रे हां तुजे कडेन गांवांत कितें तरी प्रॉपर्टी आसा तो बंगलो आसा ए ती प्रॉपर्टी पावले एक म्हणटा कितें तूं म्हाका आई आनी बाबा खबर आसा मरे आई अंबाबाई कातरून मीठ घालतली प्रॉपर्टी मीठ पळय प्रॉपर्टी कोण वीक म्हणटा तुका मागीर सेल रेट हां त्या प्रॉपर्टीचेर तूं मॉर्गेज लोन घे मॉर्गेज लोन अरे मॉर्गेज लोन मेळटलो म्हाका मेळटलो म्हणजे मेळटलोच तर आनी दॅट टू व्हेरी इजिली म्हणजे तुका खंयची बँक दितली ए पूण कितें लागतलें सांग म्हाका मॉर्गेज लोना खातीर चड कांय लागचें ना रे बँक आमचे प्रॉपर्टीचे पेपर्स लागतले प्रॉपर्टीचे पेपर्स हां अरे ते पूण घरा कडेन आसा आनी ते बाबाच्या नांवार आसा अरे ते तूं तेजें टेन्शन घेवं नाका म्हाजे कडेन एक प्लॅन आसा तेच्या खातीर प्लॅन आसा हय तूं फक्त एक काय तुज्या 5 स्टार रिसॉर्टाक न्हू बजेट अरावंड 50 करोडाचो लागतलो 50 करोड कितें 50 करोड 50 करोड कितें म्हणलें सामकें सांग 50 करोड अरे ओ कितें रे उठ रे 50 करोड उठ रे कितें रे 50 करोड मागीर सुटला रे तू 50 करोड आयच्या जागान कांयच न्हू मरे काय तू 50 करोड काय तू तुझी बायचं गुन्हा घरा 50 करोड अरे आणि बँक इतके 50 करोड दितले आमकां मागीर तुका खबर आसा तुजी गांवांत प्रॉपर्टी आसा तुजो व्हॅल्यू कितलो आसा कितलो आसतलो सांग पळया हांवें एस्टिमेट काडला तुज्या त्या प्रॉपर्टीचो व्हॅल्यू न्हू अरावंड 80 करोड आसा कितें 80 करोड हय आतां तूं सांग खंयची बँक तुका 50 करोडाचो तो सुद्दां मॉर्गेज लोन दिवचो ना कितें चिंता रे 80 करोड म्हटलें तूं हो हांव करोडपती मरे आनी म्हाकाच खबर ना तूं करोडपती शी म्हाका खबरच ना हांव करोडपती म्हणून आमी एक काम करुया तुजे मरे 50% प्रॉपर्टीचेर आमी लोन घेवया आनी उरलेले 50% प्रॉपर्टीचेर आमी तुजे रिसॉर्ट बांदुया कितें म्हणटा बरें आसा रे पूण कितें लागतलें बाबाची सही बी खंय घेवया तर तेजे प्रॉब्लेम मरे अरे तूं तेजें टेन्शन कांय घेवं नाका हांव सगळें सेटींग करता तूं फक्त रेडी जा तूं सेट करतलो मरे तुजी वळख आहा पूण बँकेन बी आसा तर तूं मॅनेजराक वचचें मरे हांव सेट करता बरें तूं फक्त मरे शांत चिंतन एक दीस बस आनी चिंत आनी सांग म्हाका काय टेन्शन घेयनाका हांव चिंत्ता मरे आनी बाबाक बी सांगता वचत नाका नाका बाबाक केन्नाच सांगनाका बाबा हे प्लॅन कित्याक रे तो केन्नाच रेडी जावचो ना जायना आसता मागीर तूं फक्त चिंत फुडलें कितें करपाचें तुका हांव सांगता कळ्ळें कळ्ळें तुका जाय जाल्यार हांव तुका एस्टिमेट प्लॅन आनी आर्किटेक्चर प्लॅन तुका दिवया बरें हांव चिंत्ता बरें बरें हांव फाल्यां मेळटा तुका चिंतून दवर आं बरें. बरें बाय अरे हांव करोडपती आनी म्हाकाच खबर ना शी सामको पिसो मरे हांव पूण हो महेश सामको स्मार्ट कित्याक तो चुली चलता हांव रेस्टॉरंट वा 5 स्टाराचें चिंतता शी तो पिसो करोडपती पूण हांव आसला कितें रे महेश गेलो केलो मालकिरान च्या वाट आतां ती म्हाकाच दितली नाका न्हू मागीर जावच मरे जड लागत नाही तुका खबर आसा हांव करोडपती फाल्यां चांदीच्या पेल्याच्या वाड्याक कितें पेपराचेर घालता आनी तेजे 2
तुका माझे गर्लफ्रेंड हा तुका जायला सोडून काढ ओया हांगाच बसला आसतले सो कशें सोदून काडटलें तेका तूं राव तुका खबर ना शी कशी आपूच जाली म्हश झेलच जाली अशी शिंगावयर केली आणि नाचपाक लागली सामकी आपूच जाली हांव मातसो भिरालो माझ्या फकीरेन शिंग मारली मस्त मस्त
नर्तिका म्हणजे डान्सर. तुम्ही माझं नृत्य कळलेल्या डान्सर माहिती डान्सर तर नाच तर आम्ही पळायचा
कितें तर बस स्टॉप म्हणलो न्हय आतां कसो वयतलो बस स्टॉपार शांत बसप कित्याक रे सुकणीं पळोवपाक खंयची सुकणी रे कर्नाटकेची सामकें दाखयता मागीर फकाणां करता तुमी कोणाक दाखयता म्हाका कशाक चड करून तुका कोणाक दाखयता तो सांग मरे वयता तुका अरे सांगचें छोटे राव मरे मालगिराक मरे ओ मरे सॉलिड मारली तेची काय कितें तो आतां बदलला काबराक सोडटा गुरू छोटा गुरु आणि लव गुरु आणि हे कितें रे तुझ्या आयची सकाळ सकाळ फुडें स्टार्ट शी बाबा हो एक दुसरो लव गुरु मोगान म्हणून सोरो पियेता अरे सकाळ कितें आनी रात कितें माझ्या जिवनान भरला तो फक्त काळ हय सायबा बरें तूं पिया म्हाका तरी च्या आवडटा तू असंच कर च्या वाडटा आनी हाडटा तेन्ना नाचता घे म्हाका ना कितें हे च्या आवडटा प्लीज तू रोहना कुठं म्हटलं तू च्या घेऊन ये चल आतां म्हणटा नाका असं तूच पिया रे बाबू म्हाका पिया गया शी बाबा हो मातूर शुवर मरे हय शुअर च्या मोगान म्हणून सारको पिसाला बहुत बेकार होता अरे महेश चला येले तू नाइस टू सी यू मॅन अगेन तू तर करोडपती यावा रे मॅन असं रे बरं बरे तुमका त्याचं सांगलेलं चीज म्हणून घालायचं चीज तुम्ही अरे हांव रेडी आसा रे आमी करया पूण काय समजना बाबाची सायन कशी घेवपाची ती अरे तुझे टेन्शन तू घेऊ नका रे तू रेडी असा मरे तुझं जीवलग मित्र मरे तुका हेल्प करतलो आणि कोणाक करतलो तर हय रे हांव रेडी आसा आनी म्हाका न्हू तुजेर सामको विश्वास आसा तू जाल्यार कितें तरी चिंत आनी आयडिया दी बरे हांव तुका कितें दाखयता कितें दाखयताय कळ्ळें रे भाशण पाठ करूं नाय तुझ्या 5 स्टार हॉटेलाचो प्लॅन एस्टिमेट कॉस्टिंग पळ 80 रूम्स देवा एक स्विमिंग पूल वा अंडरग्राउंड पार्किंग वा गार्डन लॉबी जिम्नेशियम आणि कितें जाल्यार मागीर रेट करूया असो आसतलो म्हाजो 5 स्टार प्रोजेक्ट हय मागीर हे पळय सगळें कॉस्टिंग एस्टिमेशन धरून ऑलमोस्ट 50 करोड जाता एक पूण म्हाका सांग तूं ते 50 करोड भरतले केन्ना लुकसाण बीन जायचें ना मरे आमकां आनी तेची चिंता तूं कित्याक करता मागीर 80 रूम्स तुज्या 5 स्टार हॉटेलाचो एक रूम सुद्दां दिसाक 10,000 गेलो न्हू दिसाचे 8 लाख जाता इतले मेजू नाका हांव सांगता तुका म्हाजेर विश्वास आसा मरे आसा 8 लाख जाता म्हणटल्यार जातलेच म्हयन्याचे 2 करोड 40 लाख जाता हय जातले तूं म्हणटाय जाल्यार आणि वर्साचे 12 महिन्याचे एप्रोक्सिमेट धर तू 25 करोड जातले 25 करोड म्हणजे 2 वर्साचे 50 इतके कळटे म्हाका हय अरे वा किती आयडिया रे 2 वर्साचे 50 करोड थँक्यू महेश किती आयडिया रे तुझी अरे पूण बाबाची सायन आणि तू टेन्शन घेऊ नका तो बँक मॅनेजर आसा पळय माझो फ्रेंड हांव सगळें सेटींग करता तू सेट करतले मरे ना जाल्यार बाप्पाय ना जाल्यार पुडये ना जाल्यार भानगड जाता परतून भानगडी 2 गोष्टी मात सारखे इम्पॉर्टंट 2 गोष्टी हय सांग एक म्हणल्यार आई बाबाची सायन त्या पेपराचेर आई बाबाची सायन तेच ती इम्पॉर्टंट मागीर दुसरी आणि दुसरें म्हणजे तो बँक मॅनेजर तुझ्या आई बाबाक मेळपाक सोदतलो कितें तो बँक मॅनेजर आई बाबा मेळटो सोदतलो आनी ते तूं म्हाका आतां सांगताय सॅम्पल मरे तूं इतके व्हडले सपन दाखयले आनी ते म्हाजे तकलेर फोडले तुका खबर आसा मरे आई बाबा कोण ती आई बाबा अरे बाबा तरी एक टायम रेडी जाय पूण आमची आई ती अशी अंबाबाई नवरात्री करतली आनी दसऱ्या म्हाका कातून उडयतली अरे तू म्हणून न्हू ते कित्याक टेन्शन घेता रे तेच्या खातीर म्हाजे कडेन एक प्लॅन आसा प्लॅन आसा कितें प्लॅन आसा तुका याद आसा 2 वर्सां पयलीं तुवें भयणीच्या मोगा खातीर एक नकली आई हाडलेली तेका आईक मेळपाक जाय म्हणून तशेंच ह्या खेपो नकली आई आनी बाबा हाडयो मरे नकली आई आनी बाबा एकदा त्रास काडला ते पुरो जाल्यार बाबा तुज्या पांयां पडटा ते आनी परत परत त्रास नाका बबलू तेन्ना तुवें मोगा खातीर त्रास काडले आतां तूं करोडपती जावं नाका सांगताय रे करोडपती
350 करोडाचो व्हडले 5 स्टार रिसॉर्ट घालपाक कळ्ळें मरे. आणि तो बँक मॅनेजराक खंय आईक आनी बाबाक मेळपाक जाय म्हणून तुका बाबा जायचो पडटलो. कळ्ळें? आई आणि बाबा. Baba is ready, man. But who is the I, man? Sorry, I woman. अरे बाबा, आई मरे म्हैस जातलो तोच आई जातलो तोच. पोरूचा पेड झाले. तो जातलो आई. हे ते सगळं शिकयलंय. कितें? पेपेट हेजे ते पेपेट. लाईन मारलाय रे. माझ्या त्या. असो. बरं, जाता हांव. पण ती बँक मॅनेजर येतली न्हू. म्हाका सायन मारून मारले जाल्यार कितें मारून रे? तुझे काय टेन्शन घेना काय ते सगळे हांव पळयता. तुका मरे फक्त ते बँक मॅनेजर आनी कोण तो येयले न्हू तुका फक्त इतकें सांगून काय की हांव रेडी आसा. कळ्ळें? हांव सायन मारिना. हांव हे मारता. तू मारचें काय तुका सांगला एक दीस मारिना काय म्हणून. कळ्ळें? तू बँक मॅनेजर येयलो तो विचारता तुका तू रेडी आसा? हांव रेडी आसा. कळ्ळें? बरं, सावधान. विचार. हां तर तुमी रेडी आसा लोन घेवपाक? हाय, हांव रेडी. रेडी आसा? हांव रेडी. आसा. रेडी आसा? हांव रेडी. ना. आसा. 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 आणि एकदा विचार. नाका पुरो खूप जालें ताचें. आतां खट घालतलो. चल तुजे रेडी तयारी कर धांवपाचें. खोट कशी घालना. हांव घालून दाखोव. नाका. चल रेडी जा सूर मारता तो. आणि उगडाचा एक दीस नो सूर. चल बस. आता तू येता. ए ए बाबा आता नो. फाल्या घालताय फाल्या. आवडल्या? आता मारतात. हजर दिल्ली रे. तयारी कर त्याची. हांव आई जाता. अरे नाही रे. बाबा घालताय. बाबू, आसताय. म्हाका बाबा जा सांगला. येता. बाबाक सांग. बसला सायडीक पळय. आमकां गंडन मरे हो हा. गंडन मरे. सामको झाल्या पुरो रे बाबा. देवा देवा हे एका कामाक तुजो आशिर्वाद आसो. बरें जाल्या पुरो सामकें देवा. पांय पडटा रे बाबू भट. थंय कितें आहा पळय पांय पडटा. बँक मॅनेजर केन्ना हें कोण जाणा. पळय कालच्यान केला हात सांडला पाड पडलेलो सूर मारता मारता आनी असली कामां करता. शी हांवें पाप जालो काय. सवाय 12 जाली अजून येयना हो बँक मॅनेजर. आनी म्हाका कितें विचारात काय समजना. देवा देवा सगळें सामकें केल्या पुरो देवा. बाबू भट परत पांयां पडटा तुका. काय वाजली. कितें चल्लां रे तुजें? बाबू भटाचो पांयां पडटा. आई तू हांगा आतां कशी येयली तू. देवा आत्तां तुजे कडेन मागलेलें हें सगळें सामकें जालें पुरो म्हणून आनी तुवें हें सामकें धाडलें. देवा आनी कितें वायट केलें तुजें. कितें बडबडटा रे? कितें जालां? त्या मुशीन सामकोच फाटल्यान भोंवलो दिसता. नाही ताका हांवें भायर काडले. माझी आई बाबा माझ्या आईक तिने अशी म्हणपाची अशी उतरां दिवपाची. काडले भायर. शब्बास, तूच म्हाजो बरो पूत. हय आतां पूत इथं जातलो. भूत घ्या म्हणल्यार वचना जाल्या. काय ना हांव म्हणटालो हांव तुजो बरो भूत. पूत घे पूत. देवा आतां हिका कसलो तरी उपाय दी. हिका भायर काडपाचो. देवा पांयां पडटा प्लीज उपाय दी. कितें चल्लां रे तुजें? परत पांयां पडटात. आनी हो शांतू खंय आसा? शांतू शांत बाबा जाता गे. बाबा बाबा हा साधू बाबा कडेन गेलो आपलें भविष्य पळोवपाक. भविष्य पळोवपाक. हय आनी ही आतां मागलें वचना जाल्यार म्हाका भविष्य कळटलें म्हाजें. देवा एका कशी तरी धाड पळोवया म्हणल्यार कितें तरी
येयले संकट मात धाडिना काय सामकें टेन्शन दिता मरे तूं म्हाका दिसता हांव तो सामको पांयां पडोंक नासलो जाल्यार सामको आतां पडटा पांयां नाक घुसडून पडटा देवा आनी कसलें संकट धाडिना काय प्लीज रे प्लीज आतां संकट धाडिना काय देवा हे बँकार येयले दिसता रे बँकार येयले दिसता हे बँकार येयले हो आनी कित्याक येयला काय हांगा स्वता पिसो जाला आनी दुसऱ्याकूय पिसो करता पाट पडलो परतून मग खंयचे तर अरे हे मोग बी काय ना म्हाका मोगाची एडवान्स नाका चल हांगा चल अरे
बाबूराव बाबूराव गणपतराव आपटे रे. अरे आपटे धोटे गेले कोणाचे नाम खोटे. अरे बाबूराव मडगावकर. कोण आहे? बाबूराव मडगावकर. कळलं मरे? येस. महेश चल तू भितर वच. आम्ही तुका मागीर आपयता. बरें तू या बाबाक मातसो सांबाळून घे आनी कितें करता त्यो. ए शांतू एकाचा पट्टा खाणार. ते झाले ना. शांतू आपण तुझं पाठ ओढाचा दे ना. बाबा झाला. हा बाबा माझे पाठ सोडून म्हणतात, सोडू रे सोडू. नका नका. चूक झाली माझी. पण म्हाका एक च्या वाटत बाबा. या मागिराच्या फक्त चहा आणि जेवण. हट. तुका फक्त चहा आणि जेवण. ना किती पद्धती. आणि तुका फक्त सोरो आणि सूर मारून जर रस्त्यार पड. कळ्ळें मरे? सोरो प्याला म्हाका मान्य आसा. बेले मान्य आसा. पुन्हा रस्त्यार केन्ना पडला? अरे ना रस्त्यार केन्ना पडला? चार फावटी आणि केन्ना रे रस्त्यार चार पडला? फावटी आणि तू झाला उपकार. हा सर सर आयले तुम्ही. येयात 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 तुम्ही येयात येयात. आम्ही बरे आहे. तुम्ही कशी आसा? येतात ते. हा तुम्ही कशी आसा? पकडा. आम्हाला पकडा करता तुम्ही? हा सर तुम्ही पकडा नाही ना. सॉरी सॉरी चूक झाली. हा इट्स ओके म्हाका राती घेवना. तर प्रिंटीन तास तुमकां सगळें एक्सप्लेन केलें न्हू. हय सगळे तर आयज आमी फक्त व्हेरीफाय करतली. हा प्रिंटी आनी कितें उरला? प्रॉपर्टी नीट रोहनाच्या बाबाच्या नावार आसा. म्हणजे आमकां तेंका मेळून व्हेरीफाय करपाक जाय. तेजी आईक सुद्धा मेळपाक जाय. तर हा बाबा बाबा असा हांगाच आसा. हा काय नाही असं रे. किती ते स्टार्ट कमले बाजूला गेलो. हा होय. हो माझा बाबा. एकुलतो एक बाबा तो. एकुलतो एक बाबा. बाबा हे टेंकिंगचे दिल्या. हाऊस रोहनाचा बाबा आणि हा रेडी असा. अरे विचारले त्यांना सांग. पहिली किती रेडी असतात. शेतात येलाय. ना 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 हांव रेडी ना. तुम्ही म्हाका विचारात न्हू. तुमच्या बाबाने म्हणता तुमचा बाबा रेडी ना. सर रेडी असा रेडी असा. एक काम कर तू त्याका विचार. तू त्याका विचार. आम्ही तर ते गावात कितें आसा तुमच्या? बाबूराव मडगावकर. तर मिस्टर बाबूराव मडगावकर. मिस्टर बाबूराव तर तुम्ही लोणी घेवपाक रेडी आसा? हय हांव रेडी असा. रेडी आसा. तर तुमकां खबर आसा न्हू लोणी 50 करोडाचो? ना असा असा खबर आसा. बरें आसा. प्रिती आनी कितें उरला? सर रोहन तुका काल डॉक्युमेंट दिले न्हू तेजे बाबाची सायन जाय. हा बाबा साईन मारल्या मारल्या. होय म्हणतो बाबा साईन मारल्या. सर चेक कर. गुड. आणि प्रॉपर्टीची डीड? ती बी जाय. हाडल्या. बाबा कळना हाडल्या. पळय किती हे घे. चेक कर. तर
घातला तरी किती घातला तरी किती घातला तरी दोन दिवसात
माझ्या बॉयफ्रेंडाच्या बद्दल चिंता येतो. तुझ्या बॉयफ्रेंडाच्या बद्दल किती झाली तो बॉयफ्रेंड होता का? शिकून उलयता रे बाबा. काय ना म्हाका बॉयफ्रेंड भेटतो, म्हाका गर्लफ्रेंड सुद्धा ना. ते रोहन, म्हाका एक सांग रे, तुवें म्हाका विचारलें न्हू म्हाज्या बॉयफ्रेंडा बद्दल, पण म्हाका तुवें सांगूंक ना की तुका गर्लफ्रेंड आसा की ना ते. आता सांगले म्हाका गर्लफ्रेंड ना म्हणून. हय न्हू. ना म्हाका गर्लफ्रेंड. तर तुका कसली चेडूं जाय तर मे बी आय विल फायंड फॉर यू. हे म्हाका काय विचारता कसले चेडूं जाय ते. हे चलता म्हाका एका सांगले बाबा चलता आसूं सांगता तुका. म्हाका न्हू एक सुंदर सुशील गुणी अशें चेडूं जाय. कसली चेडूं जाय? कसली चेडूं कोण आसा काय? सीमा? प्रीती आसा. प्रीती आपल्या बद्दल चिंतेत ना दिसता. हे सगळ्या बद्दल चिंता. सीमा शेतानी किती कोण म्हाका एक जायना रे, पूण हांव तुका सोडटा. पण तुका आनी कितें क्वॉलिटीज जाय? आता कशें सांगपाचें. अगो क्वॉलिटी बिलिटी काय ना काय क्वॉलिटी पण पळयता तो. अगो एक सादेशें सिंपलशें चेडूं जाय सामकें तुज्या भाशेन. कितें? तुका म्हजे भशेन चली जाय? हय गो आसा कोण म्हजे भशेन कोण आसा काय? पाड पडलेल्या सगळ्या भाशेन चिंतलें एका सांगपाचें. तुज्या बद्दल चिंत तुका. ए रोहन, म्हजे भशेन कोणूच ना रे. कितें म्हणटा काय कोण नाका तूं आसा मुगो. कितें? कितें रोहन? तू म्हाका लायक करता? ना 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 गो. ना? हय गो हय 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 गो. मार्केट एक चिमटो आनी ह्याच टायमार येवंक जालो. ताका काय बरें
मार कित्याक तुजे माझे पैसे दिले बरे सुट्टे ना रे तुका चॉकलेट घेवपाक 10 रुपया दिता ना हे 100 रुपया भर घेतात ना वाह नेक्स्ट टाइम मिला एक क्या कर चल बघ चॉकलेट देना काय गेलं एकदाच किती आले आता एक ही आंटी सॉरी सॉरी तर आम्ही खरं असली आम्ही आगातच नाही रोहन हे फकाणा करता सॉलिड बोलत तू फकाणा करतो सामके हांव म्हणटालो आम्ही कितें उलयताली आम्ही लोनाबद्दल उलयताली लोनाबद्दल रोहन ना गो लोनाबद्दल न्हू उलयना कितें रोहन म्हाका काम आसा म्हाका वेळ दिलो वचपाक जाय अरे पूण आमी उलयताली गो कितें फाल्यां रोहन प्लीज फाल्यां फाल्यां चिंटू येयलो पाड पडलो मरे आनी सगळे वगडून उडयले आतां चिंटू येयना ते आमी घुसके चिंटू फोड तू बसाले ताकला तुमचे काम हे कोण असते आत्ता गेले ते हेच ते हे तू येयनासले मग बाबा तू हांगा कितें करता पयली हे कोण ते सांग हे तू पयली ते दुसरे कितें जोक मारलो हस मुगो तू येयनासले मुगो तू आतां कितें करपाक येयला हांगा हा तुका कित्याक हांव म्हाजे उरलेले कपडे व्हरपाक आयला उरलेले कपडे इल्ले इल्ले इन्स्टॉलमेंटान कित्याक व्हरता वांगडाच बिराड हे म्हाजे सुद्दां कर हांव म्हाका जाय तें करतलें कितें हे माझे सुद्धा दे हे देवा इतकी सगळी कामां केल्याय तू एक निमाणेशें काम कर तू एकाय मातशें वर देवा इतके बेगीन मेळ्ळे देवा थँक्यू देवा थँक्यू देवा ओ माय गॉड कितें जाता कशें गांवाचे कपडे घालून बसता शांतू मध्ये वयता ते पाड मान जाता हो तो पिसो झाला तो परत मारला तेणी आयज पिसो झाला तो पिसो पळय तो पिसो झाला पिसो हे शांत तू वयता ते म्हणून फळान घालता मरे एक मारलो मरे सुरत भायर काडटलो अरे ती बस अशी शिंगा वयर कशी धांवली हांव कितें करूं म्हाजेर एक जाले अशी कशें धांवले बस तू बस आतां तुजी म्हाका कांयच गरज ना आतां म्हाजे प्रिती आसा म्हाजे बाबा तू मार तू हांव ते पेपर जे आसा तुजे सायन मारून हाडटा तू मार टेन्शन घे नाका हां ए बाबू म्हाका हेणे मार म्हणले रे हांव रेडी आसा बरे जाले गेले दोगूय पिशे शी सामके पिशे एकटो खंय आवय आनी दुसरो बापूय शी आंबो येलो त्या महेश खंय तरी तू महेश मरे सॉलिड पिसो केला तुका महेश्वरी त्या मोबायला पुढं आलो पळोवंक ना कोण धाडलेल्यान कोण होल्ड करतो बरें आसा आयज कितें घेवन येयला तूं पिस्तूल बी हाडून ना पयलींच्या भशेन पिस्तूल हाडल्यार प्लेन फोन करतो ना फालो फोन करतलो चोटया हय कोण रे कोणी कोणाचा जाणा लावडो रे पिस्तूल घेवन मारतलो फोन करतो म्हाका ए छोट्या तुका काय काम करतो ना रे काम काय
कितके म्हणू खबर आसा लोकांक कोण पिस्सो आणि कोण असो जंगल कसो भोंवता तो खूप झाले तुमचे अवघी आता पण चढ करता तुम्ही आता अवघी रावला ना शांतू बाबा चालवला रे बाबा राव पळय तुमकां कितें करता जाव चड म्हयशा केलो मरे ना घेता रे छोट्या बेजार जालो आनी गेलो छोट्या कितें करतलो ते छोट्या हे बाबा पळय आदो छोटा रांदतो कळ्ळें मरे गुळी बिनी जाल्यार तो करतलो अरे ते सोड रे ओ रोहन खंय पावला रे बाबा पेपराचे सायन बी जाय अरे सायन मारता म्हणूनच गेल्लो तो खंय पावला कोण जाणा आसतलो वाटेक ते बँकवाले येवच्या पयलीं तरी येयल्यार पुरो हय म्हाकाय नाका जाले सगळे बायलांचे कपडे घालून नाचपाक हय नाजाल्यार आमकांय नाचचें पडटलें पण म्हाका सांग रे कितें रे तुवें घातला तरी
शांतू म्हणटा. चला न्ही 2 च्या घेऊन येया. वैताग माझ्या घरकान्नी. मोगाल? आई, शांतू हे नाव कशें सुचलें गे? मातशें ऑड कशें? ताचे पळयात अशें जालें. हो आमचो न्ही सामको बोळो, सादो आनी शांत. पयलीं हांवें चिंतलें हांकां बोळो म्हणटलो. मागीर हांकां कोण महादेव समजुनाच्या लिंगार दूद घातलेलें. मागीर हांवें चिंतलें हांकां हांव सादू म्हणटलो.
दुसरे मरे ते प्रिती मेवळे म्हाका ते म्हाका मेळवले का बसत्या मेवळे म्हणजे प्रिती आनी म्हाजो मोग जालो रे मोग हे प्रितीक तुझे रे बाबा केन्ना जाले जाले रे मोग जालो परत आमचो परत मोग हय मार कितें जाला परत मोग कसल्या परतून बांदोडी कसल्यो भानगडी रे परतून म्हणजे कितें तुका कसल्यो भानगडी म्हणपाक सोदताय तूं मोग केला हांवें खरो मोग सॉरी मोबाईल फोन ना एकदा फुटला त्या दिसा परत परत मारिना काय आयनेच पडलो ते बरें रे शेता कोण तर अरे ती म्हस कोणाक जाय रे आतां ती म्हस कोणाक जाय म्हस ती येता भेणे करून बाय आता दुसरो मोग करतले तूं अरे ती म्हस आतां कोणाकच जाय आतां म्हजे प्रिती आसा आतां हांव आनी प्रिती आनी हांव दोगांय सिंगापूर केशी साल्लण मज्जा येतली तू चड शिकिना काय तू मरे एक काम कर तू बस मरे थंय आनी मार आनी काय चिंतिना काय तू हांव करोडपती जालें तू बस बाबू हांव परत म्हाका वाटकान जाय मारपाक माझी सगळी स्वप्न साकार झालेली आता मला 2 पास झालो बस सगळी स्वप्न आता खूप खुश आहे खूप खुश हांव सुद्दां खूब खूश आसा हा तू कित्याक गो आनी तू आज बँकेत वचोंक ना लीव घेतला तू हय म्हाजी स्वप्नां साकार करपाक जाय न्हू म्हणून तुझी कसली स्वप्ना गोवा आसा कसली तरी हे सांग गो हे सांग गो कसली स्वप्ना हे हांव चिंतता ते खरें हय सांग गो
बँक सांगलो जाल्यार कितें तरी तुका दितलो आसलो आयडिया. आता कितें करपाचें कांयच सुचना. कितें म्हणून करपाचें आमी? ते प्रॉपर्टीचे फीस खंय आले ते? अरे ते प्रॉपर्टीचे सगळे पेपर बँकेन आसा मरे. अरे आमचे 50 करोड नाल्यार पेपर तरी घेवन येवचे म्हणजे पेपर. एक काम करया, आमी पुलीस स्टेशनार या. पुलीस स्टेशनार कित्याक? पुलीस स्टेशनार या आणि तेची कंप्लेन करूया. सुटलाय रे तू? कंप्लेंट करूया? अरे हे सगळे नाटक आमकां सांगचें पडटलें पुलिसांक. आमी बँकेन या आनी बँकेची धीर घेवया. पूण मरे म्हाका बँकेन वयता भंय दिसता. कित्याक भियाला? तूं म्हाका हांव आसतना तूं भियाला? तूं म्हाज्या वांगडा येतलो? येतलो तर यो या आमी पुलीस स्टेशन. पुलीस स्टेशनार बँकेन. यो रे तूं. अय्ये सर, हांव तुमकां सांगता, तुमचे ते स्टाफ प्रिती ते पयशे घेवन गेले म्हाजे कडल्यान. ते म्हणटाले बँकेन वयतले आनी लोन रिवोक करतले. पिंजर शांतूच नाल्या. हय हय सर, प्रितीक पयशे घेवन गेला. मॅडम, तुका बँकेला जसे सांगला प्रीती लोनाचे पैसे घेऊन बँकेचे येऊ ना. प्रीतीने कामाचं बँकेचं कामं सोडले, परत त्या बँकेचे चेक घेतले आणि आम्ही लोन अमाऊंट तुमका दिलं. तुम्ही बँकेला तुम्ही प्रीतीला किती दिलं तो? सर, हांव मातसो भियालो, आबूज जालो आनी दिलो. म्हाका दिसता तुम्ही पुलीस कंप्लेंट केल्ली बरी. म्हाका दिसता प्रीती तुमचे पैसे घेऊन पवळे. हांव तुमकां तुमची प्रॉपर्टी दीडशे दिवंक शकना. म्हाकाय तशेंच दिसता. आमी सोदपाक गेल्ले तेका, प्रिती घरा कडेन सुद्दां ना. म्हाका दिसता तुम्ही पुलीस कंप्लेंट केल्लेली बरी. इन्फॉर्म पुलीस. हय हांवें तुका तेंच सांगलेलें. बँकेन वचच्या पेक्षा पुलीस स्टेशनार कंप्लेन करया म्हणून. रोहन, पूण तुम्ही बँकेने कंप्लेंट कराल. तुमका जाय जाल्यार बँक मदत करतली. बट आय कांट गिव यू द प्रॉपर्टी पेपर रायट नाव. यू गो एंड कंप्लेंट टू द पुलिस एंड गिव मी वन कॉपी ऑफ द पुलिस कंप्लेंट. आणि हांव पळयता म्हाका कितें करपाचें तें. बरें तर हांव येता. बरें सर, हांव कंप्लेंट करता. आनी कितें करूं शकता तर? तुजो एक केला प्रितीक नवाचो खूब मरे. सांगलेलें तुका ते प्रिती हराम कोण म्हाका मेळ्ळा तें सोडचो ना तेका हांव. शांतू, म्हाका दिसता मरे अय्यरी फितूर आसा प्रिती कडा. दोगांयनी मेळून पयशे येल्या. म्हाका अशेंच दिसता. रोहन बाब, तुका दिसता पळय तें नासता. आमी अर्जंट पुलीस कंप्लेन केलेलीच बरी. गोंय सोडून वता जाल्यार त्रासान पडटले तूं. तुका ते पयशेय ना आनी प्रॉपर्टी डिडूय ना. हे सामकें जे शांतू. चलया आमी पुलीस कंप्लेंट करूया. चल या. महेश, कितें खबर म्हाका? तू येयले महेश? अरे अरे एक प्रॉब्लेम जाले मरे महेश. अरे ते प्रिती कळ्ळें आमी ही सगळी नाटकां केल्ली म्हणून. आनी ते बँकेचे पयशे घेवन गेले. सांगताले बँकेन परत डिपॉझिट करता म्हणून. अरे पूण ते बँकेन वचोंकच ना. कितें खंय पयशे खंय गेले तर? प्रिती प्रिती घेवन गेला सगळे पयशे. घेवन गेला ते गेला आनी नाच. हय. आनी तो बँक मॅनेजर आयल्यार आमचे पेपर दिना. तो म्हणटा पयले पयशे जाय पडटले, पेपर दिना. कितें इतलें सगळें जालें आनी तुवें म्हाका खबर सुद्दां करूं ना? तुका सोदपाक गेल्लो हांव घरा कडेन. तूं घरा नासलें. महेश, अरे तूच सांग मरे, कितें तरी आयडिया दे. तूं तितको स्मार्ट न्हू आता. कितें करपाचें? शांतू म्हणटालो आमी पुलीस कंप्लेंट करूया. पुलीस कंप्लेंट करपाक वयता आतां आमी. हय आमी पुलीस कंप्लेनूच केल्लेली बरी. चल या आमी पुलीस कंप्लेन करपाक. रावत, पुलीस कंप्लेंट करनाका. पुलीस विचारतली, आई बाबा काड म्हणटली. मागीर हय हायजे हाडटली. म्हणजे कितें तरी म्हणटाय तूं? म्हणजे आमी पुलीस कंप्लेंट करपाक गेले जाल्यार आमीच फसतले. फसतले? हय. म्हणजे तुका कितें म्हणून सोदता? तांकां 50 करोड घेवन तांकां मजा करूं न्ही? हय. ते कितें 50 करोड घेवन जीप पळय आनी आमी उदीक बसया? ना रे रोहन, आमी तांकां अशेंच सोडचें न्हू. पूण आमी थंय पुलीस स्टेशनान गेले जाल्यार आतां आमीच कोणाक पडटले. पूण ते करया तरी कितें? उगीच बसया? आतां तुवें तितको स्मार्ट. तूं कितें आयडिया दी? आमी काय करूं शकना रोहन. कित्याक? कित्याक म्हणजे ही सगळी भागडी आमच्योच. हे नाटक, हे नकली आई बाबा, ही सगळी केसांव आमचीच. आतां आमी थंय गेले जाल्यार आमीच कोणाक पडटले. म्हणजे तूं म्हणून तरी कितें सोदताय? अशें आमी हातीर हात धरून बसया? ना रे, थोडे दीस रावया आनी पळोवया कितें जाता तें. मागीर आनी कितें कांयच ऑप्शन ना? ना रोहन, म्हाका हेच्या शिवाय आनी खंयचेच ऑप्शन दिसना.
घेऊन गेला